आता लोक जाणा की गोंयांत जमनीच्या संबंदान तरेक तरांच्यो भानगडी, तरेक तरांची चिकानां आनी तरेक तरांचे घोटाळे जायत आसात. हें नवें न्ही, खूब वर्सां हें चल्लां. पयलीं प्रमाण थोडें आशिल्लें, मागीर वाडलें आनी आतां तें अती जालां, हाता भायर गेलां. आनी हें उक्तीन जातकच आतां सरकाराचे दोळे उगडल्यात. तांणी SIT म्हळ्यार स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम नेमल्या असले कांय प्रकरणांचो सोद घेवपाक आनी तो सोद घेवन जे तें करपाक जबाबदार आसात तांचेर कारवाय करपाक. पूण हें एकाच तरेचें प्रकरण म्हळ्यार चिकानां करून वा भानगडी करून वा नकली डॉक्युमेंट करून जाणी जग जमनी विकल्यात, तीच ही प्रकरणां. आतां हातूंत सरकार पासून दोळे मुखार दवरता की सरकारी अधिकारी आनी कर्मचारी हांचोय हात आसूं येता. देखून ह्या भ्रश्टाचार प्रकरणांत किंवा ह्या गुन्यांवाच्या प्रकरणांत जे कोण बंदखणींत वचपाचे तातूंत भितर जाणी भानगड केल्या, नकली डॉक्युमेंट केल्यात ते तर आसातच, पूण जाणी हे डॉक्युमेंट रजिस्टर केल्यात वा दुसरे तरेचें काम केलां त्या संबंदान ते सरकारी अधिकारी आनी सरकारी कर्मचारी हेय बी गुन्यांवांत घुस्पून पडपाची शक्यताय आसा. म्हणटकच लोक वाडटलो बंदखणींत वचपाचो. आसा तो थोडो न्हय, खुबसो आसा थंय. पूण ह्या आनी ही थोडीं प्रकरणां नात. आनी ही प्रकरणां एकाच तालुक्यांतलीं आज उक्तीं जाल्यात तीं, आनी तींच कितलीं तरी तिसां वयर आसा म्हणटात. एकाच तालुक्यांत गोंयचे आमचे 12 तालुके. 12 तालुक्यांनी सोद घेतलो जाल्यार घडये सगळे तालुक्यांनी मेळची नात, पूण थोडे तरी तालुक्यांनी आनीक मेळटली. म्हणजे हो आंकडो 30चेर 35चेर उरचो ना. हो आंकडो 100-200चेर वचूं येता, जातूंत भानगडी करपी लोक आसात आनी तांकां आदार करपी सरकारी यंत्रणेंतले लोक आसात. थोड्या लोकांक उगडास आसतलो. असलें एक प्रकरण हाचे आदीं साश्टींत घडिल्लें आनी मडगांवच्या सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसांतल्या एका दस्तावेजांतल्यान एक पान काडून त्या जाग्यार दुसरें पान घाल्ल्याची खबर उक्ती जाल्ली आसा. घडये तें प्रकरण कोर्टांतय गेल्लें आसत, म्हाका आज सारको उगडास जायना. म्हणजे हें करपी मनीस आयलो, ताका तें करूंक दिवपी मनीस आयलो आनी जे सब रजिस्ट्राराच्या ऑफिसांत त्या संबंदान काम करपी कर्मचारी आसात तांचोय संबंद आयलो. पूण त्या संबंदी कितें घडलां आनी आयची परिस्थिती कितें आसा म्हाका उगडास जायना. सांगपाचो हेतू इतलोच की हें फकत बार्देसा पुरतें प्रकरण न्हय. हें हेर तालुक्यांनी घडटा आसूंक जाय आनी ते खातीर हो आंकडो आनीक खूब वाडपाची शक्यताय आसा. दुसरें, हें प्रकरण नकली डॉक्युमेंट तयार करून जमिनी विकपाचें.